आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त दैमुगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज पुनर्जीवन जेजूच्या फेस्ताचो, पास्काच्या फेस्ताचो दुसरो दीस मंगळार. आयच्या वांजेलांत कसो जेजू क्रिस्त पयल्या पोटी पुनर्जीवन जाल्या उपरांत मरी मगदलांक दिश्टी पडलो, कित्याक तिणें तिचो चड मोग केलो. आमचे जिवीत आमकां अशी चड वर्ती पदवी कितें म्हळ्यार सकत कितें म्हळ्यार मोगाची. कोणाक सपनाक ना म्हूण सांगूंक जायना. त्या प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करया. आमी भेटूनचें बलिदान सर्वेस्परा देवा मानचे खातीर आमचीं पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. सारून वायट बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या सांगवार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सपदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर. महिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पुर्वेदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थोरवय भावा पासून आमी तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शिळये तूं संवसाराचे पाप करताय. आमची काकुळट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा हे पास्क परबेंत आमचे सतकाय तुवें आमकां गटायच्या वखा दिलाय आनी आत्मीक बांदपांतल्यान आमकां सुटोवन तुवें खुशाल बरीत स्वातंत्र्य भुरगीं केलाय. तर आमकां तुज्या सर्गींच्या देण्यानी अदीक बरो आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच सर्गार समजून कांयक भोगो आमकां पावय. आमच्या समेत ह्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. पयलें दोन दुताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वचप. प्रत्येकस्ताच्या दिसा पेद्रू दुदेवा लागीं म्हळें, तुमी कुर्सार मारल्या त्या जेजू देवान सुम्या जेजू आनी क्रिस्त केलो म्हणून इस्रायलचे सगळे घराणे दुबावणे जाणा जावन हीं उतरां आयकता तांची काळजां शिंदले बरी जाली. आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदुतां लागीं ताणें अशें विचारलें, भवानो तर आमी कितें करीजे? तोवळ पेद्रून तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी जिणी बदला आनी तुमचे मदलो एकलो आपल्या पातकांचे बक्षाने जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवे पवित्र ताण घेवं. तोवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक
तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या. तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आशिल्ल्या समेस्तांक म्हूण ती केल्या. जाका सुरेस्वर आमचो देव आपणें दिता त्या रेखल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नश्टे संतती तावन तुमकांच बचाव करा म्हूण तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचे उतार मांडून घेतिल्ल्यांक पवित्रस्थान दिलें. सुमार 30,000 जण त्या दिसा तांच्या मेळान दखल जाले. देवाचे उतारे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सगळी पृथ्वी सुरेश्वराचे विश्वासीन जतन भरल्या. सगळी पृथ्वी सर्वेस्पराचे विश्वासपणान भरल्या. सुरेश्वराचे उतार खरेंच बरें. सगळी ताची कृत्वां विश्वासीपणाची न्यायनितीचो सुरेश्वर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान सगळो संवसार भरला. श्लोक. सगळी पृथ्वी सुरेश्वराचे विश्वासीन जतनेन भरल्या. सुरेश्वर जाल्यार आपली भयभक्त आशिल्ल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर भरवशिल्ल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. श्लोक. सगळी पृथ्वी सर्वेस्पराचे विश्वासी मोगान भरल्या. आमी सुरेश्वराची वाट पळोवन तासांव. तोच आमचो आदार आनी आमचें डाल. जसो तुमचेर आमचो विश्वास सुरेश्वरा तशी आमचेर देव तुजी दया. श्लोक. सगळी पृथ्वी सर्वेस्पराचे विश्वासी मोगान भरल्या. उद्गार. सुरेश्वरा जे जे जेसवायचो सुम्यान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी बगया. सुरेश्वराक जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुआम परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभता. महिमा तुकाय सौम्या. तोवळ मोरी फोंडा भायर रावून रडतली. रडत तिणें बागोवन फोंडा भितर तीण पळयतना धवे न्हेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेल्या सुवातेर एकलो माथ्या लागीं एकलो पांया लागीं बसून आसलेले तिणें देखले. ते तिका म्हणले, बाये तूं कित्याक रडताय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक तांणी काडून व्हेला आनी ताका खंय दवरला म्हूण हांव नेना. इतलें म्हणून ती फाटीं घुंवतना जेजू थंय उबो आसलो तिका दिसलो. पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय? म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हणून लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हणून सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्या जेजू तिका मोरये म्हणालो आनी ती ताचे थंय घुंवून म्हणाली, राबोणी. जुदेवांच्या भाशेंत अशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ जाता. जेजू तिका सांगूंक लागलो, म्हाका तूं धर्न रावं नाका. हांव येदोळ बापा सरसी सोडून वचूंक ना, पूण तुज्या भावा सरसी वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता म्हणून तांकां सांगा. मागदलाचे मरयेन वचून आपणे सोम्याक देखलां ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचें उतर. वाकणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आमी जाणाव कातोलीक पयस सभेंत क्रिस्तांव सभेंत क्रिस्ताचे पुनर्जिवंतपणाचें पास्कांचें फेस्त भोव वर्तें. त्या फेस्ताचे सगळी लितुजीक वर्साची लितुजीक मांडून हाडल्या. आनी इगर्जमतेच्या सुरवेर आसलें एक फेस्त मात्र पास्कांचें फेस्त. आनी त्या फेस्ता दिसा हर एकल्याक कोण आपणाचें पातार रडटा की त्या दिसा ताका बक्षिताले.
कोणा बाबतीन जाय की त्या दिसा ताका बाबतीन दिताले बोवर तें पेस्त हे पेस्ताचो मूळ अर्थ कितें म्हळ्यार कुर्सार प्राण सोडलेलो जेजू आमचो सोडूनदार पुनर्जीवन जाला म्हणून असो अर्थ लोकांक समजोना आजून जाल्यार संपूर्णपणान समजता म्हूण सांगूंक जायना तर ह्या स्वताची साक्ष कोण जायत्यो साक्षी आसात सगळे आमकां सांगूंक जायना आतां ताची एक मनशाची साक्ष घे एक स्त्री मरी मगदलेन कित्याक जेजू क्रिस्त मोरी मगदलेनाक पयलें दिश्टी पडटा पेद्रू आसलो जुआंव आसलो दुसरे जायते अपोस्तल आसले कित्या मोरी मगदलेनाक तो दिश्टी पडटा म्हणल्यार सवाल कितें म्हणटा तुमी हाका एकच जाप कित्याक मोरी मगदलेनान विशेष तरान जेजू क्रिस्ताचो मोग केलो विशेष तरान मोग केलो शी लव्ड हिम पॅशनेटली इमोशनली हर एका संगतीने जेजू क्रिस्ताचो तिणें मोग केलो तिका जिवोवचें म्हळ्यार जेजू क्रिस्त ना आपणाच्या जिणेक अर्थ ना त्या तरान त्या स्त्रियेन तसो मोग केलो आनी आमी जाणा आमच्या कुडींत मोतींत विश्वांनी जायत्यो शक्ती आसात पळोवंक जाता आयकूंक जाता चिंतूंक जाता चलोवंक जाता काम करूंक जाता जायती सकता पूण आमच्या जिणेंत आसली बोवर्ती सकत कळली गी म्हणल्यार सवाल चिंतचें गी डिग्री काडच्यो गे ह्या बांदपामांची गी न्हय मोग करची दुसरे सगळे सकत शक्ती जाय आमकां पळोवंक जाय आयकूंक जाय वावर करूंक जाय उलोवंक जाय पूण वर्ती सकत जावन आसा मोगाची जो कोण मोगान जियेता मोग करता तो देवा बरीन जियेता कित्याक मोग जावन आसा देवाचें प्रतिरूप लव लिव्स फॉर एवर मोग ससनाक बाळटा आमकां मरूंक नाका न्ही आमकां मरूंक नाका आमकां म्हणून जिवन आसल्या हर एक वस्तूक मुयेक समेत मरूंक नाका पूण आमकां सदां जिवंक जाता कशें एकच एक सकत हे आमी समजून घेवंक जाय आज एका सक्तीन मात्र पोंडा मुखार आमी जियेता लव लिव्स फॉर एवर कोणाच्या काळजांत जिणयेंत ताच्या जिणयेंत मोग आसा गी तो ताच्या स्पिरितान आत्म्यान आनी उपरांत कुडीन समेत उपरांत जियेता वय ही विशेष गजाली आमी समजूंक जाय आनी एक कितें म्हळ्यार कोणें सांगीत म्हज्या कडेन पयशे नात म्हाका गटाय ना म्हाका तरणाटपण ना म्हाका भलायकी ना आनी म्हजे कडेन कांय जायना म्हाका समजून ना म्हणून कोणें सांगीत आपणाक मोग करची सकत ना म्हणून आमकां सगळ्यांक उदारपणान देवान मोगाची सकत दिल्या ही सकत आमी गोडसून ती एक्टीव करून आमी जियेता जाल्यार आमच्या जिणे संतोश येता आमकां हर एकल्याक संतोश जाय न्ही संतोशा खातीर जियेता वावुरता कसरता संतोशाची सावी एकच मोग एका स्त्रियेक घोवा बायलां मदें जियेता एका स्त्रियेक गो कितलेंय दिवं दी कितेंय दिवं दी जाय तितलें दिवं दी मोग मात्र दिना जावं दी तिका संतोश आसा गे ना ना कित्याक आमचें काळीज मोगाक आशेता अतिरेकता तर भाव भयणीनो क्रिस्ताचें पुनर्जीवन पळोवन आमी संभ्रमता असल्या संदर्भार तुमकां आनी म्हाका आमकां समेस्तां जिवंक जाय मरोंक देवान रोसोंक ना आमकां जिवंक जाय तो एकच वाट मोगाच्या जिणयेची तर मोगाच्या जिणेंत आमी जिवंक जाय जाल्यार आमी दिवचें आमी घेवचें न्हय केन्ना आमी दिता
संतोष आमकां मेळटा. आनीक मोगान जी जाय जाल्यार सॅक्रिफायस करी जाय. एकली स्त्री भुरग्यां खातीर कितलो सॅक्रिफायस करता, तशें सॅक्रिफायसा शिवाय मोगाची जीव आमकां जायना. बागी जावन आसा ती मोरी मागदल्यान. खंय सगळो वांजेल परगट केलो की थंय तिचें नांव पावलें. तर हेंच बागी आमकां मेस्ता मेळोवन दी. आमेन. तुमचे बलिदान सर्पदेदा देवपाक मानता तसें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नैक पवित्र सवेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुझ्या कुटुंबाचें बलिदान कनवळ्यान तूं मानून घे. तुवें आमकां फाव केलाय ती देणी आमी विबाडिना जावच्याक आनी सर्गींचें सूख जोडोवंक पावच्याक तूंच आमकां राख आनी सांबाळ. या आमी खालतेपणी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर कळ्यांनी तुका वाकान फावो. ओ काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदेक करून ह्या उत्तीम काला तुझ्या मोहिमेची कीर्ती आनी वाकावणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करचे. कित्याक जेजू जालो आमचे पास्क बाली, आमचे खातीर आपलें वापण तर करीत आसा. तोच आमचो शेरोते जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मरलो आनीक तो मरना, पूण ससनांक आसा जिवो. देखून सर्गीच्या संतोषाच्या नादा उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दाळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दाळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुझ्या वैभवान. उन सर्गी दुखा छय छय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका छय. उन सर्गी दुखा छय छय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोंसवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसां दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची.
तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कराराचें रगात पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात. Bort så gott förgött och jag. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तेपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सोडोवन जे काल तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका काल जाणता दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता सर्वेस्परा. ओके प्रितेमेचे विसरलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमुगान वाडय. पूर्ण जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे श्रीगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळी मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं घालतेपणी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये संगतीन भगवन धर्मदूतां आनी सरकाळीं तुका मानवल्ल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजे महिमांगांव आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या बापाचें मागणें आमी आतां सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, ताजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां मुगोस आनी आमकां थाळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या बागणे आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्त येणे बरोवशान थंयतले आमकां तुजे उदक काकोतीन सर पथकांतली सुटय आनी स्वरकांतली वाटाय. कित्याक रासवडके पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पुय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशोर म्हणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जे थंय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयांची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेचे जेवणा पयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत
घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी अत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. गवळ्या बोऱ्या दी तू जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता करया दयेन तू पाव म्हाका. प्रार्थुया. सर पदवीधरा देव आमच्या भोवमोगाळ बापा, पवित्र स्नानांत एक आमोलीक देणे तुवें आमकां फावो केलाय. तुजीच भुरगीं आमकां करून तुजो माय मोग आमकां साकोंक दिलोय. तर आतां आमचीं काळजां सर्गात तुजें सूख भोगोंक तयार कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया. हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया. 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 ख्रिस्मरणांतलो जीवन जाला आनी केरीस मोरा सोना. पास्काचे ते सकाळी शिळा लोटुल्ले ते वेळी अंकार स्पोटलो सूर्य उदेलो. जेजू पुनर्जीवन जालो. संसारार प्रकाश फांकलो. हालेलुया. हालेलुया. ख्रिस्मरणांतलो जीवन जाला आनी केरीस मोरा सोना. मोगाळ पुत्रा सोबे आमकां बरी आशिर्वाद दीव आमकां. भगवान कुर्साचे करवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.